सर्गेस्त वासंती विटू कौस चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन दिवचल आनी सत्तरी मालयांतल्या नेत्रहीन मनशांक दर म्हयन्याक जीवनावश्यक वस्तू दितले। दिवचलच्या पुलीस स्थानकाचेर आयोजीत कार्यावळींत हे येवजणेची सुरवात करतना 7 लाभार्थ्यांक ह्यो वस्तू वाटल्यो। हे कार्यावळीक पुलीस उपअधीक्षक सागर एकोस्कार, पुलीस निरीक्षक सूरज गावस, हेर अधिकारी तशेंच ट्रस्टाचे आदोगाद शैलेश गावस आनी नेहा गावस हाजीर आशिल्लीं। फॅमिली आम्ही मंथली ग्रोसरीज दिवपाचें ठरयलें आनी तशेंच ह्या इनिशिएटिव्हाक हांवें जेन्ना साहेबाक सांगलें की हें आमी करूंक सोदता, म्हाका हेजें सारकेंच एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जाय वेदर फॅमिली रियली नीड ऑर वॉट। जेन्ना तेंच्यांनी हें सगळें करून आनी म्हाका क्लियर केलें की हय हेंकां सगळ्यांक सारकी गरज आसा आनी त्याच बरोबर सरान म्हाका प्रॉमिसूय केलें की बिचोले पुलीस आणि आमचे वाळपय पुलीस प्रत्येक म्हयन्याक हे जे ग्रोसरीज आमच्या ट्रस्टा मार्फत यांच्यापर्यंत येतले ते त्यांच्या घरापर्यंत पावयतले। रियली हो एक बरो इनिशिएटीव बिचोले सब डिव्हिजनाचे जे DYSP आसा सागरबाब एकोस्कर आणि बिचोलेचे PI सूरज गांवस तशेंच वाळपयचे PI प्रज्योत फडटे यांच्यांनी घेतल्या बद्दल हांव त्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच लोकांपर्यंत त्यांचा सपोर्ट चालू असो ही जी मागणी